संघाचें नांव श्री बोडगेश्वर शेतकरी संघ. आमी आयज सीएमाक आयज मेमोरंडम दिला आनी तितून अशें फाटल्या दिसांनी तांकां सांगलेलें की ODP प्लॅन जो ओपन जाल्लो आहा न्हू तेतून नोटिफिकेशन काडलेलें की म्हापशेचो ODP आमी डिक्लेअर करता म्हणून. तेतून ODP डिक्लेअर केलो तेंच्यांनी, पूण तेंच्यांनी स्कीम जी घातला न्हू ते स्किमीच्या बद्दल कांय मेन्शन करूंक नासलें. म्हणून आयज आमी सीएमाक मेळोंक येयल्ले आनी सीएमाच्या कानार आमी घातला जे कितें स्किमी बद्दल तेंच्यांनी ठरयलेलें तें आमकां मान्य ना. आमची मागणी ताका सांगल्या कितें सांगपाची ती सांगल्या. तेतून आयज ODPची म्हापशेंत ओपन केलेली आहा न्हू ODP भितर ODPन एक अल्दोनचो मनीस म्हापशेच्या प्लॅनाचेर आपूण उलयता आनी पणजेचे दोग जाण उलयता. तांकां म्हापश्यान खंय व्हाळ आसा खंय नाले कितें आहा तें खबर ना आनी ताका आयज ते हितून घालतात. पूण आमचो आयज ऑब्जेक्शन आहा शेतकरी संघटनेचें की म्हापश्यान बरे शिकलेले लोक आहा, सिविलायज लोक आहा, आर्किटेक्चर बरें आहा आनी आज म्हापशेसून बरे राजकारणी आज देशाचेर वयता. मनोहर पर्रीकर सुद्दां म्हापशेचो. आमचो आतां डेप्युटी चीफ मिनिस्टर सुद्दां म्हापशेचो, पण तो लॉ मिनिस्टर, ताका कायदे खबर आसपाक जाय. पूण कायदो मंत्री जेन्ना आमी ते दिसा पयरूच तेणी एक तुमचेर स्टेटमेंट काडलेलो की आमी शेतकार आमी पब्लिसिटी घेवपाक पेपराचेर येवपाक मिडियान येवपाक म्हणून तो आमी खंय तरी लोकांक दिसूंक जाय म्हणून आमी अशें उलयतात. पूण आमी अशें उलयना. ODP ओपन तेणीच केली. ODP ओपन करपाक तोच कारण. आनी आमकां आमची जर शेतां जर तुमी भायल्या भायर खातात आनी कोणाक सांगिनात अशी जी गजाल घडल्या म्हणून अख्खे गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय आयज म्हापश्यान कितें घडटा. आनी 70% सरकाराक जागो जाय म्हणटा तो आनी 30% म्हणटा शेतकार आनी भाटकाराच्या भितर आहा न्हू तुमी भितर आमी तुमकां करून दिता, रोड बरे डेवलप करून दिता म्हणटा, कम्युनिटी हॉलां आनी बाकीचे इतर स्कुलां बी आमच्या शेतांनी हाडटा म्हणटा. म्हणून तो स्कीम तयार करून करता. पण स्किमीन जे कितें व्हडले धेंडे आसा ऑलरेडी तेंच्यांनी जागे घेतलेले आनी ते शेतकारांक भंय घालता. आमी सरकार जागो घेवपाचो केलेलो आसा म्हणून तुमी शेतां करूं नाका म्हणून आमकां भंय दितल्या आनी सीएमाक सांगूं येयलें. सीएमान सांगलां कितें आपूण लक्ष घालता आनी आमचो मनोहर बाब येवपाचो आहा तेन्ना तुमी ताका मेळा, तो तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो म्हणून सांगला. आनी आमकां मनोहर बाबाची आशा आसा तो आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. 10 तारखेक आमच्या सीएमान सांगला जर प्रॉब्लेम जर तेणी असेंब्लीन जर आमचो सॉल्व करता म्हणून सांगलें आमी 10 तारखेक येवचें ना. जर तेणी सांगलें आपूण हितून पळयता बी तसले गजाली आमकां नाका. आमकां एकदम स्ट्रॉंग आश्वासन जाय कोणा कडल्यान सीएमा कडल्यान स्ट्रॉंग आश्वासन जाय. सॉल्व करिना म्हटल्यार आमी हांगा आमचे जितले शेतकार पेडणे तालुका कुळ आनी मुणकार संघर्ष समिती आहा, बार्देस तालुका कुळ आनी मुणकार समिती ते आमी डायरेक्ट थंय येतले. सगळे शेतकार येतले आमचे. सोमार दीस येता 10 तारखेक ऑगस्टाची येवपाचें करता. निवेदन दिलां म्हज्या डेप्युटी सीएमाक तें जाय म्हळ्यार हांव ताजे कडेन उलोवन कितें करूं शकतलो.